आयज उमेदवारी अर्ज भरपाची निमाणी तारीख देखून शुक्रारा उमेदवारांची बरीच गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। आयज पुराय गोंयांत आतां मेरेन 372 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात। पळयात। गोयची अस्मिताय राखतले, गोंयकारांक फावो तो न्याय दितले। शुक्रारा आर्जीच्या मडकय, फोंडा, शिरोडा आनी प्रियोळच्या उमेदवारांनी अर्ज भरले। पळयात। जेन्ना आमी आतां सगळे जे आज फुडें सरल्या गोंयभर तशेंच शिरोडेचे भुरगे म्हाजे वांगडा आसा तशें लोकूय आसा जे मतदारसंघाचे आमचे एक मोटो आसा कित्याक आमचे जेन्ना पोगो बील जेन्ना आमी आयकले जेन्ना मनोज बाब किंवा आमची मेन टीम जेन्ना आमकां तेंचे कडल्यान विचार आयकले जेन्ना आमी गोंयभर फुडें सरले शिरोड्या सरले कित्याक पोगो हें आमकां जायें कित्याक आमची गोंयची अस्ती सोंपा उठलां खंय तरी काबार जावपा उठलां गोंयकार सोंपा उठलां हें राखतले आमी गोंयकारांनी एक जावपा जाय। आमी गोंय वाचोवपा खातीर फुडें सरला, गोंयचें अस्तित्व राखपा खातीर फुडें सरला। ही चळवळ एक आमकां गोंयकारांक सपोर्ट दिवपा खातीर आमी स्टेप घेतला। सो फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचें उलयता, फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेव्हलपमेंट म्हणटा, डेव्हलपमेंट सुद्दां रोड गटर हेजे शिवाय आमकां काय दिसना। सो आमचें विजन आसा प्रत्येक सेक्टरांनी गोंयकार बिझनसान फुडें सरचे, एग्रीकल्चर सेक्टर म्हण, आमचो मेडिकल सेक्टर म्हण, आनी जितले मॅन्युफॅक्चरींग प्लांट सेटअप सुद्दां हांगा ना। जे एक्सपोर्ट आमचे गोंयचे बारीक प्लांट आसा एमएसएमई ते एक्सपोर्ट करता ते सुद्दां गोंयांत सद्या जायना। सो आमी सगळ्या लेवलाचेर सगळ्या सेक्टरांनी गोंयकारांक वतले, तितून एक इन्कम सोर्स क्रिएट जातली गोंयकारां खातीर। आज उदक, रस्ते जावं लायटी सुद्दां आज मडकय मतदारसंघान अश्यो कांयच जाल्ले ना। तेजे व्यतिरिक्त गेले जाल्यार फुडें गेलो जाल्यार जे भुरग्यांचे डेव्हलपमेंट म्हणटा तशें एड्युकेशना बाबतींत जावं आमची ज्यो स्कूल्स जावं ग्राउंड्स जे म्हणटा पळय आसा ते सुद्दां कांय मूलभूत सुविधा मडकय मतदारसंघान कांयच डेव्हलपमेंट ना। आनी आरजीचो सरकार हे फावटी जातलो म्हणल्यार जातलो, कित्याक ती तिडक आसा ती लोकांची आयज मतदानाचे पेटीन कळटली आनी हो सरकार गोंयचो सरकार आसतलो, आरजीचो सरकार आसतलो। जाल्यार मडकयच्यान काँग्रेसीचो लव मामलेदारान सुदीन ढवळीकाराक टक्कर दिवपाची तयारी चलयल्या। ताणें आयज उमेदवारी अर्ज भरलो। पळयात। काँग्रेसच्या माध्यमांतल्यान आमी अशे नवे प्रोजेक्ट, जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट मडकय आनी कुंडय ह्या दोनूय मतदारसंघात दोनूय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन हाडपाक आमी खटपट करतले आनी लोक येतले। आमकां खबर आसा की काँग्रेसच्या राज्यान इंडस्ट्री वाडटा आनी कोणाच्याच राज्यान इंडस्ट्री। आयज उमेदवाराचे अर्ज भरपाचो निमणो दीस आशिल्ल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यान उमेदवार अर्ज दाखल जाले। पळयात। आज जेन्ना आमी पिरवळान फिरता आमी घरोघरी प्रचार हो गेले 1.5 म्हयन्यापासून चालू केल्लो आसा। पिरवळ मतदारसंघात जे इश्यूज आसा ते म्हटल्यार बेरोजगारीचे प्रश्न आसा, महिलांचे प्रश्न आसा, खंय खेळपाक बरे ग्राउंड ना, तशेंच शेतकऱ्यांचे बीन इश्यू आसा। त्या खातीर आमी फुडें सरून आज एक पिरवळ मतदारसंघाची आनी एक मागणी आशिल्ली की स्थानीक उमेदवार जाय आशिल्लो। ती मागणी पूर्ण करपा खातीरूच म्हाका राष्ट्रवादी पक्षान आपले तरेन एक तेंको दिला। आनी पीपल ऑफ गोवा वील शो द वे टू दीस पीपल जे कोण हांगा लॅबोरेटरी म्हणून घेवन इम्प्लिमेंट करपाक लागून येता पळय, पॉलिटिकल लॅबोरेटरी म्हणून एका मनशान अनाउन्स केल्ले आसात। पीपल ऑफ गोवा आर नॉट स्पिशीज, पीपल ऑफ गोवा आर नॉट हियर फॉर टेस्टिंग। लोक हांगासर टेस्ट करपाक लागून येयना तुमचे पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट। लोक हांगासर विटलेले आसा बीजेपीचेर आनी बीजेपीक उडोवपा खातीर जरी तांकां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट सुद्दां बरो मनीस जो बीजेपीक जॉयन जावचो ना ह्या मनशाक हाडपाचे पडले जाल्यार ते मनीस डेफिनेटली आमच्या गोंयांत हे चेंजीस जातले। 30-40 वर्सां जाली जो कांयच उद्धार म्हणून सांताक्रुजाचो जावना, कांयच डेव्हलपमेंट जो सांताक्रुजान जावना। गार्बेज इश्यू, वॉटर इश्यूज, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, भयंकर इश्यू आसा। पणजेचो कॅपिटलाचो पार्ट आसूनय सांताक्रुजान कितेंच डेव्हलपमेंट म्हणटा तो जावना आनी सांताक्रुजाचो डेव्हलपमेंट करता करता गोंयचोय विकास कसो करप हाजो आमचो एक विजन आसा। खूब जाण उलयतात, तुमी आयकलां की गेल्या गव्हर्मेंटान कामां करूंक ना म्हणून। कोण उलयतात? तेंचेच आमदार उलयतात कामदार करूंक ना म्हणून, काम करूंक ना म्हणून। इतलें वर्सां म्हणटा आमी हें काम केलां तें काम केलां, तरी तो बीजेपी गव्हर्मेंटान काम करूंक नासलें तो एक काम तेणें आपलें म्हणूंक जाता। म्हापशेकारांक सगळ्यांक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा, कारण तांकां लक जाय की तांकां एक म्हज्या सारको डायनॅमीक आमदार मेळपा खातीर। म्हणून हांव मागता म्हापशेच्या जनते कडेन की खरेंच तुमकां चेंज जाय आनी म्हापशेचो जर आवाज विधानसभेत जर येवंक जाय जाल्यार म्हज्या सारक्या एका प्रामाणीक आनी डायनॅमीक कॅन्डिडेटांक तांणी आतां मतां दिवची आनी म्हाका विधानसभेत धाडचो। हांवें पयलीं सांगलां तशें आमी ग्रासरूट लेवलाचे मनीस ग्रासरूट लेवलाचेर काम करीत फुडें येयल्ले आसात। सो जे एवरी पंचायतात दुसरे प्रॉब्लम आसा, म्हणजे एक कडेन उदकाचो आसा जाल्यार एक कडेन दुसरे आनी कसलो आसा। सो जे पंचायतीन जे प्रॉब्लम आसा जे ग्रासरूट लेवलाचेर बारीक लोक आसा तांकां त्रास जाता, हे सगळे कितें प्रॉब्लम आसा ते आमी एकठांय जावन ते पंचायतीन त्या वाठारांतल्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी ते सगळे सॉल्व करतले।
पर्वरी खातीर जितली कामां जी उरल्यात दॅट वील बी टेकन केअर आणि पर्वरकारां खातीर जो प्रोग्रेस जाय ते पर्वरकार डिसायड करतले दॅट आय वील एक्झिक्यूट. आमकां कलंगूट साफ करूंक जाय. कलंगूट हें जालां तें जालां आमकां एक बरो कॅन्डिडेट दिवचो म्हणून आनी आयज ते कलंगूट गांवांक आयज फावो जाला. आयज कलंगूट एक द बेस्ट कॅन्डिडेट मेळला अँड दॅट इज माय सेल्फ रोशन मतायज. आमचे बेसिक रिक्वायरमेंट लोकांक पावोंक जाय जे आतां पासून पावोंक ना ते. बेसिक रिक्वायरमेंट म्हणजे तेंचे आमचे रस्ते 5 वर्सां जालीं सुबेज जालीं रस्ते सारके ना. अजून पासून रस्ते सारके ना. रस्त्याक लागून आमी वावर करतले. वॉटर उदकाचे खूब प्रॉब्लेम आहा सगळ्याक. आसागांव, अंजुना, शोले, मान्ना, ओशेला सगळ्यांचे प्रॉब्लेम एक उदकाचेच आहा. ते उदकाचे आमी आतां हेच जाले आमी ते सॉल्युशन काडटले. हांगा म्हापशान गेल्या 25 वर्सां जे डेप्युटी सीएम जाले, मिनिस्टरशीप हांगा मेळ्ळी, MLA जाले, पूण दुःखाची गोष्ट म्हणजे म्हापशेकारांच्या सगळ्यांच्या आयज तोंडान आहा म्हापशाची डेव्हलप जावं उदरगत जावंक ना. ताका लागून आमी आयज जे काँग्रेस पार्टी तर्फे आज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. The volunteers have been tirelessly working hard. So people of Taligaon, तुमचे हातीन हा हो बदल हाडपाक. 20 years there has not been a change in the government and now we need this change. जायते भुरगे आमच्या मतदारसंघात आशेतात भुरग्यांक जॉब मेळपाक. तांची आमी हेज्या फुडें जायती आमचे जे पार्टी जी काँग्रेस जे आमचे BJP पार्टी परत आनीक पावट निवडून येतली अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत. 20 वर्सां फ्रांसीस सिल्वेरा निवडून दिल्लो. लोक हाचे वयर चर्चा करता की ह्या आमदारा कडेन कांयच डेव्हलपमेंट वायज जॉब्स वायज कांय जाल्लें ना. हाचे वयल्यान लोकूच निर्णय घेतलो. कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव भोंवलां आनी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती शेतां आहा ती रोड्स आहा पळय ते सगळे रोडटा. एक्चुली आमची कामां कितें तुमचे लोकांचे हें आहा कितें ते जॉब ना, बायलो घरां आहा, आज शेतां रोयना, जायते प्रॉब्लेम आहा थिंगासोर. मेडिकल फॅसिलिटी ना. सो हे सगळे फॅसिलिटीज बी कितें आहा ते हांव येतगोच म्हाका थिंगा कितेंय तरी करपाक जाय अशें लागून हांव म्हाका दिसलें. आयज फर्स्ट ऑफ ऑल हांव आमच्या पार्टी लिडर्सांक थँक्यू म्हणटा म्हाका टिकेट दिली म्हणून. तशेंच आय प्रेज टू ऑलमायटी गॉड एज वेल एज एलॉंग विथ मी टुडे आमच्या बरोबर म्हाजो ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा प्रमोद कामत, तसो आमचो चिंब्याल ZP गिरीश उसकयकर. आतांच आमी निकतेच फॉर्म भरून आतां आयल्या आनी आय वर्क वील स्टार्ट फ्रॉम टुडे. खूब तेंपान हांव कॅन्डिडेट कहो बोल्ला म्हणून कित्याक हेज्या पयलीं हांव चडसो इलेक्शन एजंट जावन दुसऱ्याक जिखयतालो. आयज म्हाका दिसलें हांवेंच बोल्लां तें हांवूच खुशाल जाला आनी लोकांच्या उमेदीन हांव TMCक गेलां. TMCन वचोन म्हाका जायत्या लोकांनी सांगलें विक्टर तुका हे पार्टी हाडूंकूच जावो. काँग्रेसा खबर न्ही, काँग्रेसा जॉयन जालें. मॅनिफेस्टो आसतलो बरो टू सेव गोवा. आमगेलो कोला इश्यू आहा तो. आमचो उपदेश एकूच आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ती सुंदर आनी सुरक्षीत दवरपाची. आमी 2012 ते 17 इतलो वावर केलो आनी म्हाका दिसता आमच्या फाटल्यान ही 5 वर्सां जी 17 ते 21 कांयच वावर जावंक ना. I remember Dr. Willi has taken the presidency of NCP. NCP is not new to Goa. Recently Churchill has represented it. Just she has left before election. So NCP is not a new party to the people of Goa, and particularly the Salsette region, because Churchill was. गोवा 365 खातीर फोंडे, पणजी आनी म्हापशेच्यान कृष्णा नायक, संदीप कामोलकार, इर्शाद शेख, विलियम रॉड्रिक्स.